आता तेणी एक उलयलो, तो म्हणटा एसटी समाजाचे आमचे एकूय घर वचना। आता तुका हांव दाखोवंक शकता तो काल कितें उलयला, एसटी समाजाचे एकूय घर वचना जाल्यार हे ओबीसीचे घर, हे जे घर आसा ते तो ओबीसी, ते घर आसा तो ओबीसी, हे घर आसा पळय ते एसटीचे, हे ताका खबरच ना एसटीचे म्हणून। हे ते जे हॉटेल आहा ते एसटीचे, तेजे फाटल्यान घर आहा ते एसटीचे म्हणून ताका खबरच ना। ताका दिसले ते बामण जावं कितें दुसरे कास्टाचे चारी म्हणटा आमी ताका, तो चारी म्हणटा म्हणून चारी जावं आनी खंयच्या कास्टाचे अशें ताणें धरले, एसटी ओबीसी हितून ना अशें हितून तो गेला। ताका सारको विचार करून उलोवंक जाय न्हू ते कितें करता आसतना। तो तुमचे म्हळ्यार येवना उलोवपाक केन्ना हांगा? तो तुमचे मरें गेलना केन्ना? आता पळय तो जे उलयलो पळय न्हू, तितून आमकां दिसलें बाबा हो फॉर्म जेन्ना तो हे राजकारणान हांगा भितर बारान चल्लो त्या टायमार हायवेचो इश्यू घेवनूच भायर सरलो। आपूण फर्स्ट प्राधान्य दितलो तो हायवेक दितलो म्हणून बायपास काडपाक। तो तेजो मॅनिफेस्टो आसलो पळय तेजेर पयले हे आसलो नॅशनल हायवे, तो तेज्या उपरांतूय तो अल्ट्रान खंय तरी उलयलो बाबा आपूण हांगा तो रस्तो गेलो जाल्यार हांवें स्वता ताका विचारलें हांगच्यान रस्तो गेलो कितें जाल्यार काबार जातलें म्हणटा तो। आयज तेजी भाशा अशी चेंज जाली कशी ती म्हाका जाल्यार आयज हांव तुका सांगूंक शकना कशी चेंज जाली। म्हाका दिसता की फक्त दोंगर दिसता।